अरे काळूच नको दुसरो वायट नॉमिनेशन भरला तुवें कितें सांग सोदता कित्या खातीर परत लोकांचें काम परत लोकांच्या आशिर्वादान शांतादुर्गा स्थानीक आमची देवी काकळ्यो आनी दामबाबाच्या आशिर्वादान आनी सगळे आमचे वाडाचे आनी गांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान आज फॉर्म भरला. गेल्या त्या टायमाक हांव पंच आशिल्लो सांकवाळाचो वार्ड नंबर 3 आज परत फॉर्म भरला. खुबशीं कामां पेंडींग उरलीं कोविडा लागून कामां करपाक मेळना आनी ती आतां पायपलायनीन आसा ती कंप्लीट करपाची आसा. लोकांच्या आशिर्वादान खूब विश्वासान आज फॉर्म भरलेले आसा. इतलेंच मागता की सगळ्यांनी म्हाका वोट करपाचें म्हाज्या वार्डान आनी निवडून हाडपाचो. कामां भरपूर केल्लीं आसात. कामांच न्हू फुडें कामां जी करपाची आसा ताका लागून परत म्हाका बसपाक जाय निवडून येवपाक जाय. मेन म्हणल्यार आमचें पंचायत घर जें म्हाज्याच वार्डान आसा आमी गाजा वाजा करून तुमी विटनस आसात गाजा वाजा करून 3 फावटी आमी नाल्ल फोडलेलो आसा. 3 फावटी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा पूण खंय तरी अजून ताजो फावंडेशन स्टोनाक दुसरो फातर लागना. ती बिल्डींग आमी सोडून दुसरे कडेन आमी शिफ्ट जाले. लाखाची लाख आमी भाडे फारीक करता लोकांच्या पयशांनी पूण अजून आमी ते पंचायतीक मोडटले आनी नवीन वास्तू बांदतले अशें म्हणून कोण विचार करिना. आनी हेंच काम करपा खातीर आमचे माननीय CM डॉ. प्रमोद सावंत आनीक BJP सरकाराचे आशिर्वादान ती पंचायत बेगीन उबी करपाची आसा जेणे करून लोकांचो पयसो जो पळय तो आमी भाड्यान दितात तो वेस्ट जाता तो पयसो आमचो उरतलो. दुसरो मोठो इशू गांवांत आसा तो आतां हॉट इशू जुवारी नगर. जुवारी जी पळय कंपनी आसा ती आतां विकून आपलो गाशा गुंडाळून ती खंय तरी दुसऱ्याक विकून वचपाचें आसा सांकवाळ सोडून. येदी व्हडली जागा तेणें घेतलेली ते वेगळो विशय आसा तो सरकार सोडयतलो. पूण पंचायतीक जे येणे आसा इन द फॉर्म ऑफ टॅक्स रेंट बॅक ते 1000 कोटी आसात. हांव वीथ फिगर उलोवपाकय शकता पूण 1000 मिनिमम 1000 crore आमकां ते देणे आसात जुवारी आनी ती खंय तरी पयशे आमकां सगळे ते हाडपाक जाय. लास्ट 50 वर्सां ते एकूच टॅक्स भरताले. येदी व्हडली वास्तू येदी व्हडली जागा एकूच टॅक्स भरताले ते आमी तोच टॅक्स आज 50 वर्सां नंतरय तोच टॅक्स घेतात. तो सगळो हिशोब करून तेंचे कडल्यान जो आमचो 1000 crores मोर दॅन 1000 crores पंचायतीक येणे आसा ते खंय तरी बरे लोक निवडून हाडून लोकां कडेन हांव मागता नम्रतायेन मागता बरे लोक हाडात आनी हे पळय आमकां येणे आसा 1000 crores हांव म्हणटा ते जुवारी कडल्यान आमी येणे वसूल करपाक जाय अशे लोक हाडात न्हू. ते पॅनल आनी हे पॅनल पळय कोण करतात 8 फावटी 7 फावटी सरपंच जाले म्हणटात तांकां परत हाडनाका. तेणी 7 फावटी 8 फावटी 40 वर्सां तेणी पंचायतीन ते पद घुसयलां पूण लोकां खातीर कितें केलां हें तांकां विचारात. हे पॅनल पळय आमी म्हणटा जशें इलेक्ट्रिकल पॅनल आसता हे पॅनल ताका जसो करंट येयलो जाल्यार ते लोकांक लायट दिवपाक शकता पूण हे पॅनल हे अशें यूज करतात अशें दवरतात की ताका करंट हो वयल्यान बिल्डर दितात आनी लोकांक ते सकयल शॉक दितात पूण लोकां खातीर कांय काम करना. आनी पॅनल जे पळय म्हणटा वेगळे वेगळे सांकवाळे पॅनल जाल्यान ती बिल्डराच्या रुपान आनी बिल्डरान तांकां आपूण जावन ते दवरल्या तेंचे तांकां पयशे दिवन कोट्याचे कोटी तांकां दितले ते आतां आनीक आपल्याक जाय तशें वाग म्हणटले. कित्याक फुडें पळय 5 वर्सां आसा ती लोकांची आसपाक जाय ती सांकवाळकाराची आसपाक जाय. कित्याक 50 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ही डेवलप जावपाक आसा आनी पंचायतीचेर आमचे भरपूर लोड येवपाक आसा जेणे करून हे बिल्डर लॉबी आनी जुवारी हे पॅनल घालतले आनी आमकां लोकांक शॉक दितले. हे पॅनलाक लागीं करनाका इतलें हांव लोकां कडेन मागता. बरे मनीस इंडिविज्युअल मनीस बरे पळोवन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी जुवारीकय खबर आसा की आमी पंचायतीक पयशे 1000 crores दिवपा आसा म्हणून ते खंय तरी हे पॅनल घालतले आनी सायड दुसरो रस्तो धरून वचपाक सोदतले. तांकां वचपाक दिवनाका. बरे पॅनल हाडात हे सगळे पयशे वसूल करुया.
हांव परत एकदा लोकां कडेन मागता सांकवाळकारा कडेन की बरे पॅनल निवडून हाडप, बरे मनशाक निवडून हाडप, जे कोण पयलींच आपलेच हीत सांबाळ्ळा, आपुणूच 5 वर्सांनी व्हडले जाले, हांकां परत निवडून हाडनाका. देव बरें करूं. तुमची बाब तूं सावथ गोवाचो प्रेसिडेंट आसा, आतां तुमी पॅनलाचेर उलयला, तुमचे बी कितें पॅनल आसा हे फावट पंचायतीक? हांव तेंच सांगता, पॅनल म्हणटा ते शॉक दिता लोकांक. पॅनल कोण करता? फक्त बिल्डर लॉबी करता. फुडें जे पळय प्रोजेक्ट जातले ते आपल्याक कशे सुरळीत जातले, कशे आपल्याक जाय तशें करून घेतले, हे बिल्डर लॉबी करतले. हे जुवारी करतले. जुवारी इंडस्ट्री जी पळय आसा तांकां कशी सुरळीत रस्तो पळवाट मेळटली हे करपा खातीर हे पॅनला कडल्यान ते करून घेतले. सो ताका लागून हांव पॅनलान ना, हांव इंडिविज्युअल आसा आनी म्हाजे सारके कितलेशे सांकवाळे इंडिविज्युअल तेणी फॉर्म भरलेले आसा, जेका पंचायतीचें हित आसा, जेका लोकांचें हित आसा, स्वताचें हित ना. सो तेंच हांव मागता, पॅनलाक निवडून दिवनाका, इंडिविज्युअलाक निवडून दिवं. तुझी बाब काल तुमचो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आमदार जो आसा आंतोन वाघ तांणी हावजान भितर एक प्रश्न सांगला की जुवारीचे लँड जे एक्स्ट्रा आसा ते परते घेवपाचे आनी कॅन बी यूज फॉर हावजींग. ताजेर तुमचें सहमत आसा काय ना? जुवारीचे पळय आसा, ऑलरेडी आमचे कडेन कितलेशे हावजींग जाल्ले आसा. हावजींग बोर्ड म्हणात, आतां ह्यो पळय मेगा प्रोजेक्ट येतात ते हावजींग. पयलीं सद्या हे पंचायतीन भरपूर गार्बेज इश्यू आसा, तो सॉल्व जाले शिवाय हांगांनी तें हें जावपाक जायना. तो म्हणटा हावजींग फॉर द विकर इकॉनॉमी लोकांक, तांकां लागून म्हणटा तो. ते बरें आसा. विकार जर गांवच्याच लोकांक दिता जाल्यार तेजो जो पळय मुद्दो आसा तो बरो आसा. कित्याक आमी आतां पळयतात सगळें कितें म्हणटा तें सांकवाळे हाडून दवरतात. तूं जर बिट्स पिलांनी पळयलो, तूं जर जुवारी नगर पळयलो, आतां जुवारी खातीर इतले सगळे मायग्रंट्स काम करपा खातीर येयल्ले, पूण तांकां जुवारीन तेंचो थंय जागो आसतना आपलो 50 लाख स्क्वेअर मिटरान तांकां वर्करांक जागो आसतना तांकां खंय तरी कंपाउंडाचे भायर घातले आनी तांकां एन्क्रोचमेंट करत रावपाक तेंचे अक्षरशः थंय हाल जाल्ले आसा. ते पळय जशे परिस्थितीन रावता फाटले 50 वर्सां ते खंय तरी चेंज जावपाक जाय. तांकां बरी सिस्टम करून दिवपाक जाय, हावजींग सिस्टम करून दिवपाक जाय. आनी जे पळय सांकवाळकार आसात तेंचे खातीर जर हो आमचो आमदार म्हणटा सांकवाळ आनी कुठ्ठाळकारा खातीर, जाल्यार तेजो विशय बरो आसा, तो करपाकच जाय. आनी हाजे पयलीं मनोहर पर्रीकरांनी एक हावजींग बोर्ड ताची डेवलप करता जावं रिहॅबिलिटेशन करता म्हणिल्लो प्रोजेक्ट आयज मेरेन जावंक ना. एन्फोर्समेंट म्हणटा ताजेर तुमचें कितें म्हणणें? हय, हे खंय तरी रिहॅबिलिटेशन बोर्ड आसा तेणें हो करपाक जाय. आमचे जे पळय खंय खचाखट जाल्ले आसा, झोपडपट्टी जाल्ली आसा आनी कशा कशी घरां, तांकां फाल्यां जर कितें एम्बुलन्स वयतली किंवा फायर ब्रिगेड वयतली कितें अनइवन जावन जाल्यार तांकां थंय वचपाक जागा ना. म्हणून तेंची ती पळय सिस्टम आसा जशें आमचे मनोहर बाईन म्हणलेलें तें जावपाक जाय. आतां फुडल्या आमदारान तें करचें अशें म्हणून हांव त्या आमदारा कडेन मागतां.